आल्त मालीम बेती वाठारांत रस्त्याचें काम लागीं पुराय जालां. मात खडिल्ली माती तशीच पडिल्ली आसा. पुराय रितीन काम सोंपिल्लें ना. हें काम आचारसंहितेक लागून उरलां. उपरांत ते पावसा पयलीं पुराय करतले म्हण माहिती सरपंच स्वप्नील चोडणकरान दिल्या. RDX खातीर बेतीमच्यान दर्शन लोलयेकार. आल्त बेती पासून गुरुद्वारा ते मालीम जेटी ह्या रस्त्याचें रुंदीकरण आनी लायटीचें अंडरग्रावंड केबल घालपाचें काम लागीं जालां. पूण त्या कामाक अजून फिनिशिंग टच दिवंक ना. खणून दवरिल्ले जाग्यार बॅरिकेड्स नात. रातच्या वेळार वाहन चालक ह्या खड्ड्यांत पडूं शकता हें न्हयकारूं जायना. गेले सुमार 2 म्हयने ह्या वाठारांतले लोक धुळीचो अणभव घेतात. रस्त्या देगेक आशिल्ल्या घरांची अवतिकाय जाल्या. हें काम पुराय केन्ना जातलें असो प्रश्न पेन द फ्रांसा पंचायतीचे सरपंच स्वप्नील चोडणकर हांकां विचारलो तेन्ना रस्त्यांची डागडुजी जातली पूण हॉट मिक्सिंग पावसा उपरांत जातलें अशें तांणी सांगलें. एक जे रस्त्याचें काम आसलेलें तेजो प्रॉब्लम जाला म्हणजे ताका अंडरग्रावंड इलेक्ट्रीक केबल घातला. तशेंच सिवरेजीचें काम चालू आसलेलें म्हणटकूच जें काम सोंपता थंय कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणून तेज्या खातीर हें काम मातशें उरलां. इमिजिएटली जेन्ना पळय कोड ऑफ कंडक्ट सोंपतलो तेन्ना PWDचे जे हें आसा तें काम हाती घेतलें. ते चप टू मालीम जेटी ते ऑलरेडी म्हाका दिसता जे पॅच वर्क बाकीचो रस्तो थंय जाल्लो आसा. जे पॅच वर्काचें काम आसा ते बिफोर मन्सून ते सगळे पॅच वर्काचें काम कंप्लीट जातलें. हे पावसा पयलीं हॉट मिक्सिंग काय घालूंक मेळचें ना. तेन्ना प्री मिक्स पळय कितें आसा ते घालतले आनी पॅच वर्क करतले आनी इमिजिएटली जेन्ना पळय आफ्टर रेन तेन्ना ते हॉट मिक्स करून तो रस्तो कंप्लीट. अजून ह्या रस्त्याचे हाल आनी लोकांचे हालय सोंपूंक नात. ह्या वाठारांत कुकिंग गॅस पायपलायन घालपाची येवजण आसा अशें समजता. 2 म्हयने लोकांनी धूळ हुंगली आनी आतां पावसांत तांकां चिखलाचो सामनो करचो पडटलो. अजून ह्या रस्त्याचे हाल आनी लोकांचे हालूय सोंपूंक नात. ह्या वाठारांत कुकिंग गॅस पायपलायन घालपाची येवजण आसा अशें समजता. 2 म्हयने लोकांनी धूळ हुंगली आनी आतां पावसांत तांकां चिखलाचो सामनो करचो पडटलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना.